म्हादय उदक मलप्रभेत घुंवडायल्ल्यान गोंयची कर्नाटकाचेर केस, पळोवणी करूंक कणकुंबी गेल्ल्या गोंयच्या शिष्टमंडळाक कर्नाटकाची आडखळ. वास्को द गामाची शताब्दी मनोवपाक भारत माता की जय संघटनेचो विरोध. वास्को द गामा बदला शाराचे मुरगांव नामकरण करपाची मागणी. वेबसायटीवेल्यान गोंयची बायलां आनी चलयांची बदनामी, गुन्यांवकारांचेर कारवाय करपाची बायलांच्या एकवटाची मागणी. तिबेटियनाचो धर्मगुरू दलाई लामा गोंयांत, साबार भेदभावांक मुठमाती दिवपाचें आवाहन. आता खबरो विस्तारान पळोवया. म्हादय उदक प्रकरणात कर्नाटकाची दादागिरी वाडत चल्ल्या. बुधवारा गोंयच्या शिष्टमंडळाक कर्नाटक पुलिसांनी ताब्यात घेवन कामाक आटकळ केली. परिस्थितीची पळोवणी करपाक ते कणकुंबी गेल्ले. जाय तेन्ना पळोवणी करपाची राष्ट्रीय हरीत लवादान शिष्टमंडळाक परवानगी दिल्या. म्हादय न्हंयेच्या उदकाच्या बोवळाची केस सध्या म्हादय लवादा कडेन आसा. म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न कर्नाटक आनी गोंय ह्या दोनूय राज्यां खातीर म्हत्वाचो आसा. कर्नाटकाच्या आगळिकी उपरांत त्या सुवातीचेर वचून अधिकृत तपासणी करपा खातीर मुखेल सचिव सांगतान बसका घेतले आनी यंत्रणा तयार करतले अशें मंत्री पालयेकरान सांगले. बेकायदेशीरपणान म्हादयचें उदक घुंवडायल्ल्यान कर्नाटका आड बुधवारा अवमान याचिका दाखल केल्या. कर्नाटकान कळसा भांडुराचें काम चालूच दवरिल्लें देखून ही अवमान याचिका दाखल केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वास्को द गामा शाराक पुर्तुगीज खलाशाचें नांव दिलां. हे गजालीक 100 वर्सां पुराय जाता. सरकार हो सुवाळो मनोवपाचे तयारीत आसा. पूण भारत माता की जय संघटनेन खर विरोध उक्तायला. कार्यावळ उधळून उडयतले अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या. 1997 वर्सा अशेच तरेन केंद्र सरकार आणि गोंय सरकारान मेळून वास्को द गामान भारत सोदून काडलो. ताका 100 वर्सां पुराय जातात म्हणून ती मनोवपाची थारायल्ली. ताका गोंयकारांनी खर विरोध केल्लो. ताका लागून तो समारंभ जालो ना ताची वेलिंगकरान याद करून दिली. तेच भशेन ही भाजप सरकाराची येवजण भायर मारपाक मुखारसाचे असोय उलो तांणी गोंयकारांक मारलो. वास्कोचे बीजेपीचे आमदार जे कार्लोस आल्मेदा तांणी सोदून काडलें आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आर्कायव्स डिपार्टमेंटांतल्यान की वास्को शहराचें जें नांव दिल्लें आसा, नामकरण जें जालां ताका 100 वर्सां पूर्ण जातात आनी ती फायल फंडा खातीर मोव केल्या. गोवा मुक्त जावन 57 वर्सां जालीं आनी 57 वर्सां जालीं जाल्यार आजुनूय आमकां उमाळे जे येतात भितरल्यान कांय लोकांक, पोर्तुगीज दार्जिणी जी पिलावळ हांगा गोंयांत आसा तांकां ते उमाळे येतात की पोर्तुगीजांचें उदो उदो करपाचें. म्हणजे आमकां स्वाभिमान ना, आमी स्वतंत्र जाल्ल्याची जाण आमकां ना आनी स्वतंत्र जें फुकट मेळ्ळां आमकां तें मेळोवपा खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो त्याग केला त्या त्यागाक कांयच किंमत ना. आमी असो सज्जड इशारो दिता भारत माता की जय हांगा की मुक्त गोमंतकान पोर्तुगीज दार्जिण्यांचे कार्यक्रम आमी जावूं दिवचे ना आनी हट्टान कार्यक्रम जर घेतलो जाल्यार ते उधळून लायले वतले. ह्या शाराक वास्को द गामाचें नांव दिल्याक 100 वर्सां पुराय जाली ती पुरो. आता तरी ताचें नामांतर करून ताका मुरगांव म्हणचे अशें वेलिंगकरान मागला. 1997 वर्सा मोगो पक्षान विधानसभेत हे नामांतर करपाचो थाराव हाडिल्लो तेन्ना भाजपाच्या 4 आमदारांनी ताका तेंको दिल्लो ताची ताणें याद करून दिली. 100 वर्सां पुरो जाल्यार पुरो जालें पोर्तुगीजाच्या राज्यान आनी स्वतंत्र गोवा मेळून. आतां ह्या निमतान आतां 100 वर्सां पूर्ण जालें, बरें जालें, आतां नांव बदलुया आमी. अशा पद्दतीचें नामांतर जें आसा ताजें अशे 2 गजाली हें करणारें आंदोलन जें आसा तें भारत माता की जय उबें करतालें. त्या तालुक्याक मुरगांव नांव आसा, मुरगांव म्युनिसिपालिटी आसा आनी जो महत्वाचो पोर्ट जो आसा ताजें जो ट्रस्ट जो आसा तो मुरगांव म्हणजे अपभ्रश्ट भाशेन बरयल्या मुर्मुगांव. मुरगांव म्हणपाक येनाशिल्लें पोर्तुगीजान आसतलें म्हणून मुर्मुगांव म्हणटाले. त्यामुळे मुरगांव जें आसा तो मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट अशा प्रकारचें आसा आनी त्यामुळे हें वास्को जें आसा ह्या नांवाचो कांय अर्थ ना थंय. आतां परिस्थिती अशी आसा की केंद्रान मोदी गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पार्टीचें. हांगा जाणें बरें जोरदार भाशण केलें विधानसभेन तें मनोहर पर्रीकरांचें गव्हर्मेंट आसा जाका भाजपचें गव्हर्मेंट म्हणटात तें. आनी म्युनिसिपालिटी जी आसा मुरगांव म्युनिसिपालिटी
ती सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची आसा. त्यामुळे आता प्रॉब्लेमूच ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्या 3 म्हयन्या भितर गोंयचे खणी परतून सुरू जाता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान दिल्लीत प्रधानमंत्री आनी हेर मंत्र्याकडे उलोवणी केल्ली ताची ही फलश्रुती. ह्या प्रश्नाचो पाठपुरावो करपाक सरकाराक मंत्र्याची समिती आदार दितली, आमदार निलेश काब्रालान माहिती दिल्या. फकत गोंयांतूच न्हय तर देशांतल्या बाकीच्याय राज्यांतल्यो खणीचो प्रश्न जाग्यार घालपाची मोख मुखार दवरून केंद्रीय मंत्र्यांचो खासा गट तयार केला, अशें काब्राल म्हणटा. खण प्रश्न सुटावो करपाचो कायदेशीर मार्ग मेकळो जाल्या उपरांत सरकार आनी संबंदीत मंत्र्यांची जायत्या वेळार बसका जातली. काल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळलो आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज शोन कीन इंटरेस्ट इन गोवन मायन्स अँड हॅज प्रॉमिस्ड टू फायंड अ सोल्युशन विदिन द नेक्स्ट 2-3 months. So it is a very good thing that Honorable Chief Minister has taken this to a different level. पयलींची प्रायम मिनिस्टर मेळून नंतर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स who have been specifically designed group to take care of mining issues not only in the state of Goa but in the entire country. Presentation झाले आणि group of ministers are also convinced that Goa issue is a little different from others आणि they will take in the group of ministers meeting. तितून नीती आयोग चेअरमॅन आशिल्ले, सेक्रेटरी ऑफ मायन्स आशिल्ले, बाकीचे डिपार्टमेंटाचे हेड जे आशिल्ले तांकां लागता मायनिंग जे विशय आसा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले. सो इट इज अ पॉझिटिव्ह आउटकम आणि वी फील दॅट फ्रॉम द रिपोर्ट्स वॉट वी हॅव गिवन नो डाउट देर इज नो कमिटमेंट. नाजाल्यार रोखडे कमिटमेंट मागतले, कमिटमेंट ना पूण पॉझिटिव्ह आउटकम अँड आतां इट विल बी प्रेझेंटेड आणि फुडें त्यो वासपूस जातले. देर विल बी रेग्युलर इंटरॅक्शन्स फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट मायनिंग टीम and maybe some legislator like me in with the particular group of ministers. Honorable Chief Minister will guide us and we expect every 15 days meetings, minimum 15 days meeting, 15 to 20 days meetings on this subject and a solution will be found out within the next 3 months and they will find out a positive way of going forward in mining. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. बार्रा आनी रेस्टॉरंटाच न्हय तर आमलेट पावचे गाडे लेगीत मध्यराती उपरांत फातोर्डा मतदारसंघात उक्ते मेळपाना. थळावो आमदार विजय सरदेसायान तशें फर्मान पुलिशेक दिलां. ते फाटल्या रजांत तो अशें सांगता, सरकारान फुकट वायफाय दिला, तरणाटे मोबायल ढवळीत रातभर खाण सोदीत भोंवता. पणजे, पर्वरी आनी फातोर्डे ह्या 3 वाठारांत सरकारान फुकट वायफाय सेवा दिल्या. ताका लागून शाळा आनी कॉलेजीची भुरगीं वायफाय मेळटा त्या सुवातेचेर वचोन रातची उसरां मेरेन मोबायल ढवळीत असतात. विजयाक दिसता बार्रा आनी हे गाडे बंद केल्यार तांकां भोंवपाक कारण आसचें ना, पूण ताका लागून आमलेट पावाच्या गाड्यांचेर मात हावळ आयल्या. वायफायचो मिसयूज जावंक शकता, चड करून लेट लोक भुरगे बसता म्हणून 12 वरांचेर पयले सगळे गाडे जे आहा फातोर्डा मतदारसंघात पुलिशेन बंद उडोवपाचे आनी हॉकर्जांक काडून उडोवपाचे. सो जशें 12 वरांचेर बंद जालें ताजे मागीर एक कारणां रातची भोंवपाची आसता ती कारणांय कमी जातली आनी स्लोली वी वील ब्रिंग सिस्टम इन प्लेस. दुसरे हाजेर बंदी घालपाक आमी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करता. पुलिसाक सांगिल्लें हा 12 वरांच्यान गाडे बंद करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या सगळ्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी गोवा मायल्स ॲप वापरचो, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष म्हणटा. पूण कांय टॅक्सीवाले ॲपा वयल्यान बेजार जाल्यात. ते खातीर ताणें दाबोळे विमानतळार निदर्शनाय केल्लीं. विमानतळार ह्या ॲपाचो कावंटर उगडचो न्हय अशें ते मागतात. आता मेरेन सुमार 10,000 लोकांनी गोवा मायल्स हे ॲप डावनलोड केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या हस्तुकी या ॲपाचे उक्तावण जाल्ले. या वेळार मंत्री बाबोज गांवकार आणि GTDCचो अध्यक्ष निलेश काब्राल हाजर आशिल्लो. आमच्या सरकारान जर ॲप केला, या सरकाराच्या ॲपाचेर येवपाक काय प्रॉब्लेम ना. जेन्ना सरकार सांगता की आमी गव्हर्मेंट रेट जी आसा तांकां दिता, गव्हर्मेंट तेंचे कडेन 1 रुपया घेयना, जाल्यार हेजेर हें जावपाक कित्याक प्रॉब्लेम आहा आमकां समजना. तो ॲपाचेर सांगलें म्हाका हांगाच्यान थंय वचपाक जाय, तर ताका कितले किलोमिटर तेजें भाडें सगळें येता आनी मागीर ओके म्हणटकीर ताणें घेवपाचें. सो ह्या सगळ्यो गोश्टी जर बऱ्यो चलता जाल्यार कित्याक हे फाटीं रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मिसगायड करपी लोक आसतलेच न्ही. मिसगायड करपीचे पळय कोण खूब जोडटाले आनी कोण खंय ते धारागिरी करताले. आज इतल्यो टॅक्सी आज सगळ्यांक तितलो बिझनस जायनासलो, मागीर हे बाकीचे मिसगायड करूंक शकता. सद्याक टॅक्सी मे बी मेवचें ना,
कित्याक टॅक्सी आमी इले करून सगळे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून तांकां भरती करता. सो इट विल टेक टायम. सो इन द पिरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 months वी विल हॅव माझे सगळे टॅक्सी भाव भयण्यो ज्यो चलयता दे विल कम ऑन द ॲप अँड दे विल गीव अ गुड फॅसिलिटी टू ट्युरिस्ट, टू लोकल्स, टू एवरीबडी. गोवा मायल्स आनीक हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे GTDCचे हांव अभिनंदन करता, टुरिजम डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. देशा भितर सरकारान चलयल्लें अशें पयलेंच हे ॲप जावन आसा आनी ह्या ॲपाच्या द्वारे आमचे क्लायंट्स जावं ट्युरिस्ट जे येता गोंया भितर तांची सतावणूक जावची ना आनी टॅक्सी ओनर्स आसतले, टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसतले हांकांय सतावणूक जावची ना, हांकांय दीस बरे येतले आनीक गोंया भितर येवपी ट्युरिस्टांचो फ्लो आसा तो बरे प्रमाणात जातलो. बारीकसाणेन अभ्यास केले उपरांत गोवा मायल्स ह्या ॲपाचेर येरादारीचे बाकीचे पर्याय उपलब्ध करून दितले अशें निलेश काब्रालान सांगले. नेक्स्ट 1-2 months आफ्टर दिस ॲप स्टेबलायझीस मोटरसायकल पायलट्स, आमचे ऑटो रिक्षाज हांकांय ताका भितर घालूंक शकता. आय वॉन्ट टू पुट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट इन गोवा शूड बी ऑन ॲप. सो ऑल दीस वील बी इट इज नॉट ओनली 4-wheeler, it is not only taxi but everybody we want to put on the app and it is a earning member. फाल्यां जर म्हाका मोटरसायकल टॅक्सी जाय आनी तो जर टॅक्सीवालो येता आपणाची टॅक्सी घेवन हांव खंय उबो आसा जाल्यार इट्स अ गूड थिंग न्ही. कित्याक ओलर उबर नाका आमी मानून घेतलें आनी आमी हो ॲप केल्लो आसा तेन्ना लोक दिशाभूल करपाक वा आनी कितें करपाक वा चडून घालपाचें टॅक्सी भावांनी आमचें मातशें आयकपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हे ॲप सुरू जातकीर कांय टॅक्सीकारांनी ताका विरोध केल्लो. तशेंच विमानतळार गोवा मायल्स ॲप कावंटर नाका अशें म्हणत टॅक्सीकारांनी दाबोळे विमानतळार आंदोलन केल्लें. विमानतळार बोवाळ केल्ल्यान दाबोळे पुलिशेन कांय टॅक्सीकारां आड केशी केल्ल्यो. बुधवारा टॅक्सी संघटनेचे वांगडी GTDC अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. विमानतळार तांकां ॲप कावंटर नाका अशें तांणी अधिकाऱ्यांक सांगलें. No, meeting was about streamlining things at the airport, especially as regarding taxi issues, which is a big thing today. There was a detailed discussion, and I think situation was such that a particular situation where everybody agreed across the table not to create any problems, and whole business of getting taxis and hiring taxis using the app, everything has been streamlined. जाल्यार शिकोवपाचें कांय ना, तेमी फकत मोबायलाचेर हें करूंक जाय आनी करूंक जाय. ते थिंगा कितें करता, तुका हें जाय, हां टॅक्सी जाय, ॲप शिकयता, तेजें नांव बुकींग करता आनी ड्रायव्हराचें नांव हेजें नांव दिता आनी टॅक्सीन धाडटा. सो तें बुकींग, दॅट इज प्लेन बुकींग, दॅट इज इलिगल. तेंच्यान हें करूंक जायना. तेंच्यो गाडयो थिंगा आहा, ते ट्युरिस्ट टॅक्सी पब्लीक जाग्यार पार्क करूंक जायना, दॅट इज इलिगल. आतां ते म्हणटा ते काडटा गाडयो, थिंगा म्हणटा ते बुकींग करना, पयशे घेयना. पयशेन घेवपूच बुकींग न्हू. थिंगा तूं हें ड्रायव्हराक तुजें नांव दिवन तेजे गाडयेचो नंबर, ताका फोन नंबर दिवन तुमी भायर धाडटा जाल्यार ते एपाचेरूच मोबायलाचेरूच करूंक जाय. तें डायरेक्ट नीज गोंयकार आतां 3-4 जनरेशन हे टॅक्सी चलयता तांकां तुमी पुरोवंक सोदता जमनीन, वेरी बॅड. तेंचो ॲप कावंटर थिंगा आसूंक जायना. ते म्हणटा लोकांक शिकोवपाक, दॅट इज स्टुपीड. तुमीच कोणूच संवसारभर सांगतलो लोकांक शिकोवपाक नाका ॲप कितें तें डिसिजन कांय ना. सो तें आमी आमच्या हाडलें, तेमी सांगलें ते टॅक्सी काडटा मागीर थिंगा बुकींग करचें ना, कळ्ळें कांय ना. आमी म्हणलें बुकींग कसलेय तरेन हय ते पिकअप पॉयंट दवरूं येता, पिकअप पॉयंट सगल्यांक दवरूं येता, कोणाकूय दवरून ते आमकां प्रॉब्लेम ना. सो आनीक आमचो कावंटर ताका हें करपाक फॅसिलिटेशन सेंटर म्हणून कावंटर आसूंक जायना. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि यशवंत परब. कानोळेचो खून वेश्या व्यवसाय आणि घुळयोगता धंद्यातल्या अर्थीक वेव्हारांतल्यान जाला. काँग्रेसीन प्रकरणाक नवें मोडण दिलां. हॉटेल धनियाचो ताच्याच नोकरान खून केल्लो. उपरांत ताका गदक कर्नाटकांतल्यान अटक करून हाडिल्लो. कोर्टान आतां ताका 8 दिसांची पुलीस कादय दिल्या. मंगळारा कानोळे एका हॉटेल मालकाक जितो मारपाची घडणूक घडिल्ली. विचारिनासतना आपल्या गाडयेक हात कित्याक लायलो असो प्रश्न केल्या उपरांत दोगांनी हॉटेल मालकाकूच जितो मारिल्लो. पूण आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा वेश्या वेवसायांतलो आर्थीक वांटो दिलो म्हणून हो खून घडलो. Yesterday there was a murder in Kandolim. मी आयकलां कांदोलीम सकाळी फुडें तलवारी घेवन मर्डर केले. पुलीस सांगता बायक रेंटे बायकाक लागून मर्डर केला म्हणून. आमचो कानोळे लोक आसता हेच पुलिसां कडेन म्हाका विचारूंक जाय, आर दे गोईंग टू स्टॉप दीस हॉटेल्स वेर दीस प्रॉस्टिट्यूशन इज गोईंग ऑन. कित्याक पुलिसांन सांगलां इलिगल एक्टिविटीज चालू आहा म्हणून. थिंगा चालू तर आहा, तुमकां जर खबर आसा वाय वॉज दीस प्लेस केप्ट ओपन ऑल दीस टायम. आयज इट हॅज स्टार्टेड
This gang was हे बायकीक लागून जागना. This murder is not because of the bike. This is because of the cut in the share of the prostitution and drug racket. Now this gang wars have started. Because all these people have come, different gangs have come operating on this with this prostitution. आमच्या सरपंचाक आनी सगळ्या ग्रामसभेक आमी हो इल्लिगल प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग रॅकेट्स थिंगासर चलता म्हणून थंयसरल्या वाड्याल्या भुरग्यांनी थिंगा सांगलेले आनी सगळ्या लोकांक तिमकां सांगलेलें तेजेर एक्शन घेया म्हणून. आमची एक रिक्वेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन हें आमच्या ट्युरिजम एरिया ते सारकेंच दवरचें. हे प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स हे सरकारान पयस करून उडोवचें. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. मुख्यमंत्र्याची फेसबुकार बदनामी केली. तात्काळ त्या मनशाक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. पूण गोंयच्या बायलांची बदनामी करप सदांचेच जालां. ताचेर सरकार कांयच कारवाय करिना. न्याया भितर हो दुजाभाव कित्याक? बायलांच्या एकवटान प्रश्न केला. सेक्स टुरिजमा खातीर गोंयच्या बायलांची प्रतिमा मलीन करपी ऑनलायन प्रमोटाचेर केशी घालपाक जाय अशें आवडा म्हणटा. इंटरनेटाचेर गोंयच्या बायलांचे वायट चित्र रंगयतात. सरकाराक सगळें खबर आसून लेगीत सरकार हाचेर कांयच कारवाय करिना अशेंय ती म्हणटा. आयकात ती कितें म्हणटा तें. My objection, strong objection, and I want an FIR filed against those using Basilica of Bon Jesus as an available place for prostitution, promoting Goan women in bad light, promoting Goan women as commodities available for a price, their bodies to be available for a price. So this I want the police to book, and not just this. There are other sections of police can apply, like 292, 295A. There are several sections. So what I've told them is, you apply the relevant sections after you do your investigations. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. अहिंसा आणि दया ही भारतीय संस्कृतायेची महान तत्वां. समेस्त संवसारभर ताची पाळामुळां खर रिगपाक जाय. तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामान म्हळां. सध्या ते गोंयचे भेटीर आसात. चीनाच्या भयान लामा सध्या निर्वासिताचे जगणे जगता. आमच्या देशात ते आश्रय घेता. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या रौप्य महोत्सवी सुवाळ्याक तिबेटाचो आध्यात्मिक धर्मगुरू दलाई लामा हाजर आशिल्लो. ह्या वेळार तो आधुनिक भारताच्या पारंपरीक ज्ञानाचेर उलयलो. आयकात तो कितें म्हणटा ते. So the practice of shamatha, single-minded meditation, then vipassana, energetic meditation. You see, since the ancient Indian tradition recognized sixth mind, so we can, the sensory level, there is limitation because it depends organs. The sixth mind can develop infinitely. So therefore, in order to train or in order to develop our sixth mind, the concept of vipassana, single-minded meditation. दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वेलिंग प्रियोळ कुंकळे नागरीक कृती समितीन रानां खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. खाजगी रानां बेगीन अधिसूचीत करची, ते खातीर खाजगी रानांचो नियाळ घेवपी खाशेली समिती नेमची. राष्ट्रीय हरीत लवादान तसो आदेश दिला अशी मागणी समितीन केल्या. लोकांचे एक प्रतिनिधी मंडळ राना खात्याच्या उपराना संरक्षक दीप शिखा शर्मांक वचून मेळ्ळे आनी तांकां निवेदन दिलें. आयकात ते कितें म्हणटा ते. फॉरेस्ट का जो नया कमेटी बना है दैट इज प्राइवेट फॉरेस्ट रिव्यू कमेटी, जिसको हेड किया जा रहा है डीसीएफ वर्किंग प्लान पोंडा के द्वारा. तो मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो सर्वे नंबर्स की बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, उनको डिजिटाइज कर लिया है, उनको सैटेलाइट इमेज पे ओवरले कर लिया है और उसके बाद में हमने डीसीएफ डेप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ को वो फील्ड वेरीफाई करने के लिए वो एरियाज़ दे दिए हैं.
तो वो इन एरियाज़ को वेरीफाई करके रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे। तो नई कमेटी को पहले ये सारे एरियाज़ को डिजिटाइज करना था, उसके बाद सैटेलाइट के ऊपर देखना था कि क्या ये एरियाज़ फॉरेस्ट हैं या नहीं है। सैटेलाइट की कलर कोडिंग होती है, सैटेलाइट इमेज जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है फर्दर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद कलर कोडिंग पे उस सर्वे नंबर को डाल के देखा जाता है, तो जो भी वो दिखाता है उसके बाद में उसका फील्ड वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो उसके लिए हमने उनको दिया है, जैसे ही उनकी टीम फील्ड पे जाएगी, पर्टिकुलर एरिया को वेरीफाई करेगी, वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या दिल्ली, तेजे उपरांत ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्या। हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे हांगा कसलेंच कन्स्ट्रक्शन येवपा नजो, आनी ग्रीन ट्रिब्युनलान जी हांणी ऑर्डर दिल्या ती ऑर्डर दिल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की इमिजिएटली 37, 37, 38, 39 हे प्लॉट जे आसा सर्वे नंबर कुंकळ्या मंगेची पठाराचेर त्या प्लॉटांतले फॉरेस्ट लँड आयडेंटिफाय करची, प्रायवेट फॉरेस्ट लँड आयडेंटिफाय करची आनी ताबडतोब रिपोर्ट फायल करचो। फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। सम्राट संगीत सिताराची निमणी फेरी 12 ऑगस्टाक दवरल्या। साखळेच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली। अंदू 12 सर्तक निमणे फेरयेत पावल्या। फाटल्या 13 वर्सांसावन सम्राट क्लब ही सर्त घडोवन हाडटा। ह्या वर्सा प्रसाद कांबळी, दृश्यल च्यारी, तनिषा मावजेकार, ईशा घाटे, ऋग्वेदा देसाय आणि चिन्मय कर्वे फायनलीत पावल्यात। सर्तीच्या फायनली खातीर सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले अशें दीपक तिळवेन सांगले। आयकात तो कितें म्हणटा ते। 3 पार्टिसिपंट्स आमी आपोवन टोटल 12 आनी 2 जाणांक कॉल बॅक केले, बरे जे कंपिटिशनान बरे गायन केले, आनी तेतून 14 जाणांक आमी सेमी फायनल घेतली, 14 जाणांची, आनी 14 जाणांची सेमी फायनल घेवन सेमी फायनल पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान 29 जुलय जाली। आनी ह्या सेमी फायनलीक 6 बेस्ट पार्टिसिपंट सिलेक्ट केल्या फायनलीक। आतां फर्स्ट जो संगीत सितारा आहा तेका आमी एवरी 3 वर्सां 10,000 शिश्यवृत्ती म्हणून दितात। आतां आमी सांगलें तुमकां हे 13वें पर्व, 12वें आनी 11वें पर्वाचे जे कोण फर्स्ट आयिल्ले तांकांय आमी वर्सान वर्स शिश्यवृत्ती दितले। ह्या वर्सा 2 वर्सां फाटले, म्हणजे ती 2 वर्सां आनी वो, सो ह्याचे 3 वर्साची आमी शिश्यवृत्ती दितली 10,000। तेज्या शिवाय आमी ट्रॉफी दिता फर्स्ट प्रायज। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार। राष्ट्रीय पावण्यार गोंयच्या चलयांनी आनीक एक पराक्रम केला। मिस सुपर मॉडेल इंडिया सर्तीत गोंयच्यो 2 भयणी वस्ताद थारल्या। 29 जुलयाक ही सर्त हैदराबादाक जाल्ली। यत्न आनी पाशियेसाच्या बळार हें जैत मेळ्ळें अशें ह्यो रिवणकर भयणी सांगता। डॉक्टर श्रवणी रिवणकर आणि रितिका रिवणकर ह्या दोगा भयणींनी मिस सुपर मॉडेल इंडिया 2018 ह्या सर्तीचो मुकुट जिखलो। मिस्टर सुपर मॉडेल मुकुट हैदराबादच्या सूर्या शेखर गांगुलीन जिखलो। अखिल भारतीय पावण्यावयली मिस्टर आणि मिस सुपर मॉडेल इंडिया 2018 ही सर्त 29 जुलयाक हैदराबाद शारांत जाली। हे सर्ती खातीर वेगवेगळ्या राज्यांनी ऑडिशन घेतिल्लें। I'm professionally a doctor, and recently we both participated in Supermodel India contest in Hyderabad. It was held on 29th of July, and I'm proud announcing that we both sisters won the title finally. Yes. So I feel basically we did not expect to be a winners actually. Okay, but we worked hard at it, and this is the first time. So finally we are proud to make Goa happy. We have to do is try and try to discover new things. You should attempt each and everything in life, because more than winning or losing is to gain experience, and that is the most important thing. And the most beautiful thing is that when you gain experience, you gain confidence. So I think all the youngsters should try something new, and they should go for such competitions and contests. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो। ते खरीच नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा। देव बरें करूं।